बायलांक पळय अत्याचार जाता ताजे बद्दल आमी आयज उलोवपा आयल्या. So let me go little behind. We have taken a lot of press conferences with regards to the illegalities and women, the tortures and all these problems which women are facing. And as a advocate, I'm not only advocate, but I'm a special advocate for women. I've always taken women cases. So that is why my more concern is for women and children. So as we see, let's go 20 years back. आमच्या भुरग्यांक भंय आसताली काय भायर सरपाक? स्कुलांतली भायर सरता तेन्ना भंय आसताली काय वाटेर कोणूय आमकां व्हरतलो, रेप करतलो, कोणूय आमकां कितें करतलो, किडनॅप करतलो, भिरांत आसताली काय? ना. आमच्या जाणट्या बायलांक जावं जाणट्या कोणूय कसल्याय बायलांक जावं ते खंयचे एजीचे, मिडल एज, यंग एज ऑर ओल्ड एज, बायलांक भिरांत आसताली काय? एक 20 वर्सां फाटीं या 15 वर्सां फाटीं? ना. पूण आतां जेन्ना आमी पळय भायर सरता, खंय भायर सरता, एक आवय बापाच्या भंय आसता भुरग्यांक लागून. आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन स्कुलाक गेला ते बरे भाशेन घरा पावतले काय? किंवा आमी कॉलेजीक आतां यंग गर्ल्स वयता फॉर एनी एक्टिविटीज ऑर एनीथींग, ते घरा बेगीन येतले काय? ही भंय सगळ्याच्या आवय बापाच्या तकलेन भरलेली आसता किंवा कोणाच्याय तकलेन भरलेली आसता. पूण ही भुरग्यांचीच बदलून जायना. आतां ही आमची यंग वुमेन आसता 25 years एंड अबाव, किंवा ओल्ड एज वुमेन आसता, तांचे आतां ही भंय भरलेली जाल्या आनी भिरांकूळ सिच्युएशन येयल्लें आसा गोंयांत की बाबा आतां कितें करपाचें, आमी कशी ह्या वातावरणान हे रावतली आमी. ह्या आमचो पळय एटमॉस्फियर हो एनवायरमेंट पळय जाल्लो आसा तो भिरांकूळ एटमॉस्फियर जाल्लो आसा. आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी पयले आसतले ह्या दिसांनी आमकां कितल्यो केसीस आयकूंक येयल्या पळय त्यो. पयलीं म्हटल्यार आमी फाटल्या दिसांनी पेपराचेर किंवा न्यूजार आयकलां आसतलें स्पेशल चायल्ड एकले बावडे ताका हे केल्लें, मोलेस्ट केल्लें म्हणून आयकूंक येयल्लें. 2 मायनरां म्हापसाचीं तांकां एक रेप केसीस आमी इनवॉल्व जाल्ल्यो म्हणून आयकूंक येयल्ल्यो आसा. फाटीं एक न्यूजार आयकल्लें आसा की 84 एक ओल्ड बायल, एक जाणटी बायल, इट इज अनइमॅजिनेबल. आंग पळय शिरशिरता, गुजबम्स जाता सारकें आयकल्यार ही खबर. 84 year old वुमन रेप जाल्लो म्हणून आयकून येयल्लें आमकां. आनी अशें ह्या वर्सांनी कितलेच जाल्लें आसा, कितलेच रेप केसीस, कितले मोलेस्टेशन केसीस जाल्ले आसा. आनी आमी पळोवपाक गेल्यार हे म्हाजे कडेन पळय जो पळय आसा पळय सद्याक तो कलांगूटच्या वातावरणाचो हे आसा, डेटा आसा. आनी 2013 आमच्या कडेन 18 केसीस आसा, 2014 5 cases, 2015 9 cases, 2016 8 cases, 2017 9 cases and 2018 up to July 6 cases आसा. सो ह्यो आतां आमी 2018 पर्यंत आसा. आनी जे पळय हो पळय बिझनस पळय आसा, हें आतां फ्लॅश बेल्टाचो बिझनसाचें उलयता हांव, हो स्पा बिझनसाचो. जे पळय रेड लायट एरिया म्हणटा पळय आमी, हे फ्लॅश लायट बेल्ट चलता आनी हें खंय चलता आनी हें कित्याक लागून चलता आनी कित्याक लागून स्टार्ट जालां, हें चड करून चलता. हे जे स्पाज पळय स्टार्ट केल्या, हें सगळ्यात पळय स्पाज इल्लिगल एक्टिविटीज पळय जाल्या ते खंय चडशे आमी नॉर्थ बेल्टाक पळयता. आयज पळय हो पळय रिडींग केला तो कलांगूटच्या बेल्टा वयलो, हो पळय आतां हांवें डेटा पळय रीड पळय केला पळय तो. आनी तुमी आयकलात आसतली कालची केसीचे आमी उलोवया. कालची केस एक वुमन एक बरयल्ली आसा की न्यूजार सांगिल्ली आसा, खंयची तरी एक बायल गोंयान येयल्ली कामाक लागून, ताका एक ते पार्लरांतल्या मनशान हाडिल्ले खंय गोंयान आनी ताका खंय स्पा कामाक दिता, स्पान कामाक दिता म्हणून हाडिल्ले खंय. ते येयले स्पान, ताका हॉटेल रूम बूक केलो खंय, ताका थंय हाडले, बसयले आनी ताका थंय रेप केलो. रेप केल्या उपरांत ताका खंय सांगलें खंय तूं तोंड ओगी दवर, तूं कांयच उलोवचें ना, कांयच करचें ना, कांयच कंप्लेन करचें ना, जाल्यार तुका जिते मारतले म्हणून. मागीर ताका खंय ते पुलीस स्टेशनान तशेंच गेले खंय कंप्लेन करपाक. थंय एक एडवोकेट येयली खंय, एडवोकेट आनी एक वुमन पुलीस खंय. ते आसा आमच्या बायलांक, कोण बायलो ह्यो पार्लर पळय जाता, स्पाज जाता, मसाज पार्लर येयल्या, हे केन्ना कितले फावट येयले, एकदां स्टॉप केल्ले पूण ते स्टॉप केन्नाच जावंक ना, ते चालूच आसा. कजिनो वाडलेल्याक सान स्पाजूय वाडल्या, सगळे इल्लिगल एक्टिविटीज वाडलेल्यो आसा. आनी हेकाच लागून आतां हांव इन इलॅबोरेशन आमचो विवेक बाब तुमकां सगळे कलांगूटचे वातावरण कितें जाता ते तुमकां इलॅबोरेटली सांगतलो. थँक्यू. कलांगूटान इल्लिगल स्पाज, मसाज पार्लर आणि डान्स बार्स हे अजून पासून ऑपरेट जाता, हे सिद्ध आहा. आयज तरी आमी गुगलाचेर वचत जाल्यार आनी ते टायप करून पळयत जाल्यार थिंगासर स्पाज इन कलांगूट म्हणून विचारीत जाल्यार थिंगासर सगळे येता ते थिंगा डिटेल, खंयचे स्पाज कितें आनी कसले कसले नांवांनी येता पळय ते आसा थिंगासर.
अँड द सरप्रायझींग पार्ट अबाउट दीस इट इज 24/7 म्हणल्यार इट इज ओपन थ्रू आउट द डे अँड थ्रू आउट द नायट. म्हाका एक सांग, 3 आनी 4 कोणाक जाय आपले फूट मसाज करपाक? कोण मनीस इतलो टायमार उठोन थिंगा वयता? वॉट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ लिव्हिंग द स्पाज ओपन 24 hours म्हणल्यार कितें आहा? आनी हे लायसन्सींग हुंयचे हितून बरयलेलें आहा की तुका इतले ओपनली ओपन फूल 24 hours ओपन दवरूंक सोदता म्हणून. कमींग टू द पार्ट ऑफ ट्युरिस्ट, गोंया जेन्ना ट्युरिस्ट येता ते आपले एक हॉलिडे मायंडसेट घेवन येता ते. मात जेन्ना ते देंवता आनी जेन्ना ह्या हितून ते ट्रॅप जाता, कोण हे ट्रॅप कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक कोण ट्युरिस्ट आपले हितून फोर्स करून हूंय विचारीत वचना हे हूंय मेवतले, हे कितें जातलें म्हणून. तेका फीड करपाक टाउट्स आसा आनी हे टाउट्स आर वन ऑफ दे आर द वर्म्स ऑफ दीस इंडस्ट्री. म्हणल्यार ते कॉक्रोच, तांकां ते कितलेय मार ते तरी पूण ते जिते जावन पत्ते रस्त्यार देंवता ते. तांकां कितलेय फायनी मार, कितलेय कर. सो दे हॅज टू बी सम कायंड ऑफ मेकॅनिझम टू इरेडिकेट दीस टाउट इश्यू. तेवो फर्स्ट पॉयंट. जेन्ना हो ट्युरिस्ट ह्या हितून फोंडान पडटा, ही गेट्स ट्रॅप्ड इन टू दीस, चिटींग इज देर, ताका बाबड्याक मार पासून पडूंक शकता. आनी इतले जायते केसी आहा, आमी ऑनलायन पळयत जाल्यार तूं युट्यूबाचेर मार, नाजाल्यार ते आमी सांगपाक गरज ना, ते ऑलरेडी वॉट्सॅपाचेर आहा, युट्यूबाचेर आहा आनी ऑनलायनूय आहा. तुमच्या माध्यमानूय थोडे ट्युरिस्ट सांगता हे. सो वॉट इज द रिजन? आतां जेन्ना कोण हे बिजनसान देंवता तो कोण आमचो गोंयकार म्हाका एकूय नांव दिश्टी पडना थिंगा. फकत ते येता ते शर्मा, वर्मा, जैन आनी फेन, हे सगळे दे आर ऑल कमींग विथ देअर फायनान्स फ्रॉम आउटसायड. सो इट हॅज टू बी प्रोव्ड. बाबा हे इल्लिगल तरी आसा, चालू आहा, कलंगूट वाठारांत चालू आहा, जाल्यार तेंचे मोडस ऑपरेंडी कितें? दे आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ गोवा, लीव अलोन कलंगूट. अरे गोंय इज वन ऑफ द ज्युअल ऑफ आख्खे जगभरान फेमस आहा ट्युरिजमा खातीर. कमींग स्पेसिफीक टू कलंगूट, आमचो आमदार 2015 म्हाका दिसता हूंय तरी ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्रायक वीथ रिगार्ड्स टू ओपोजींग द डान्स बाज. आपल्याक डान्स बाज नाका म्हणून कलंगूटान. लोक खोशी जाले की कोण तरी आतां आमदार येयलो आनी आमकां सगळ्यांक निवळ करतलो म्हणून, हे गांवांक निवळ करतलो म्हणून. 2015ची हे गजाल. Coming to 2023, the High Court had to come in force and strike order to put these dance bars in place. 11 dance bar seal करपाचे एक ऑर्डर मारली हायकोर्टान दिल्ली. So the people had to, the administration and MLA had to act on that. आणि 2023 11 डान्स बार आनी बारीकशे आनी डान्स बार बंद केल्ले. आतां एक सांग म्हाका, कम टू 2026, एप्रिल 2026 तोच आमदार ऑन रेकॉर्ड सांगता की अजून पासून इल्लिगल डान्स बार क्लब्स ओपन आसा म्हणून. So my question here is, from 2015 to 2026, High Court also is come in this. कोर्टान पासून बोडी मारला. जेन्ना बोडी मारता तेन्ना कोण तरी पुलीस ना जाल्यार कोण अथॉरिटी येता आनी एक दाखोवन दिता, एक रेड मारली आनी कितें केलें, आनी दे आर फॉरगेटींग द रियल प्रॉब्लम. द क्वेश्चन टू द BJP, हे पळय तुमचोच आमदार तो, आनी जेन्ना होच आमदार 2015 हंगर स्ट्रायकाक बोसलेलो आनी 2026 पासून तो सांगता की बाबा अजून पासून डान्स बार आनी क्लब्स चालू आहा म्हणून आनी बंद जावपाचे गरज आहा म्हणून. सो question is, if there are illegal dance bars, how are they allowed to operate? Simple. asa mare illegal operate goy करतले. Second, who gives them the permissions? हे डान्स बारांक जरी तो तूं म्हणटाय की ते रेस्टॉरंट आनी कसले कसले परमिशन आसा, ते परमिशन दिवपाचें काम कोणाचें? आनी तेच परमिशन व्हेरीफाय कोण करता? ते प्रिमायसीस इन्स्पेक्ट करून परमिशनां कोण दिता? एक्सायज लायसन्स, ट्रेड लायसन्सीस, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? आनी फूल सगळे तुमी पळयत जाल्यार द मेजर क्वेश्चन इज, हू इज प्रोटेक्टिंग देम? हितून डिपार्टमेंटां जायतीं आहा, तेंचे कडेन पावर्स आसा,
मात तेंचे अशें दिसता की तेंचे हात बांदलेले आहा ना पांय बांदलेले ना तोंड बांदलेले आहा आनी पुलिसांचे दोळे धांपलेले आहा अक्षरशः लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्स इन कलंगूट यू एवरी सेकंड डे यू सी ऑन द न्यूज कोणाक पेटयलो कोणाक चीट केलो तो बाबडो बसी भायर रावला तो आपल्या गांवाक वयता तेन्ना सांगता भाई गोवा बहुत हो गया मार पडा हम लोग जा रहे म्हणून ही शब्दां अक्षरशः ही शब्दां तेंची म्हळ्यार यू कॅन इमॅजिन द प्लायट ऑफ द पीपल एंड कमिंग टू द आमी गोंयकार आमचें सफरींग कितें लावड म्युजीक लेट नायट लडकी मिलेगा म्हळ्यार आमचे बायलो आमचे माय आमचे भयणी ते सेफ आहा हे सगळें हांव पळय चित्र सांगून आतां तुमकां इचाता की तुमकां दिसता की आमचे बायलो आमचे भयणी सेफ आसा कितें चल्लां हें ओपन मार्केट करून दवरला तुमच्यांनी अँड वी आर कमिंग हेवी ऑन दीस कमिंग बॅक जेन्ना हांव म्हणटा पळय ते बोडी मारता कोण तो हायकोर्ट ना कोण तरी बोडी मारता न्हू बीजेपीचें काम कितें ते येता ते एक रेड मारतले अँड देन दे आर फॉरगेटींग दे डू देयर ड्रामा दे कंडक्ट देयर ड्रामा अँड दे आर फॉरगेटींग द मेन प्रॉब्लम अँड दे आर फॉरगेटींग द प्रॉब्लम्स दॅट आर कमिंग अहेड हांव अजून म्हणटा डान्स बार्स आर स्टील ऑपरेटींग आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 10चे वयर तरी डान्स बारां चालू आहा कलंगूटान स्पाज जाल्यार एन नंबर ऑफ स्पाज ते मसाज पार्लर आनी स्पाज आनी कितें चल्लां थिंगासर आनी टाउट जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी मोर देन द ट्युरिस्ट तूं कलंगूट एक टायमान तूं पळयत जाल्यार मोर केन्नाय सॅटर्डे संडे तुका भरपूर ट्युरिस्टां दिसती पडटा मात ते वीक डेजार ते ट्युरिस्ट म्हणून ते टाउट्स दिसती पडटा रस्त्याचेर सोदता ते कस्टमरां कितें चल्लां हें वेन a local objects to this kind of situation coming to the very important part आता हे सरकाराचेर विश्वास ना सो आमचो कोण गोंयकार तूं कोण उठलो म्हाजे येदो कोण उलयता ना कोण थिंगा कंप्लेन घालपाक फुडें सोदता तेका फाल्यां कितें जाता तेजे ते बायलेन तरी वचोन ते डान्स बाराचेर कंप्लेन केलें जाल्यार तेजे फाटीक लागता ते आतां हे कोण फाटीक लागता ते आमी एक्सपोज करतले येता ते दिसांनी आनी हे पळय वयता ते येता न्ही देर इज अ लेडी हू कंप्लेन्ड ऑन द डान्स बार्स अँड दीस डान्स बार्स प्रोटेक्टर्स हुएवर दे आर कॉल्ड ते वचोन ते बायलाचे घराचेर कंप्लेन करता की तुजें इल्लिगल म्हणून आनी ते तेका काबार करूंक सोदता म्हळ्यार इतली परिस्थिती द फियर फॅक्टर दॅट दे आर क्रिएटींग इन आवर लँड इज नॉट एक्सेप्टेबल वी वील कम हेवी ऑन दीस लॉ एंड ऑर्डर गुंडा एटमॉस्फियर केला तेंच्यांनी गुंडा हे पळय ऑपरेटर्स आहा पळय ते तेंचे मॉडस ऑपरेंडी इज टू बी लेबल्ड एज अ गुंडा आपूण गुंड आपल्याक कोण हात लावंक शकना आपूण कितेंय करूंक शकता हे कालचे ते एक इन्सिडंट इज द सर्टिफिकेट टू दीस गव्हर्मेंट की ही परिस्थिती काडून दवरला तुमच्यांनी गोंयची इन्वेस्टिगेट a thorough investigation has to happen these हे जे प्रॉफिट्स आसता हे बिझनसाचे प्रॉफिट्स आसता पळय ते हुंय वयता whether it is going to finance somebody's election whether it is going to finance somebody's propaganda yeah this is the need of the hour somebody has to come through and actually put in place a SIT or some damn organization where you get to know that these proceeds of these profits of this kind of industry is going to whom and for what reason. Thank you. थँक्यू विवेक थँक्यू लविन्या तुमकां आयच्या पत्रकार परिशदेचो मेन मुद्दो कितें हे कळत आसतलो मेन मुद्दो जसो एडवोकेट लविन्यान सांगलो काल हो रिपोर्ट सगळ्यांनी वाचलो न्यूज पेपराचेर अशी एक केस जाली खंय एक बायलेन ती भायल्या गांवांतसून गोंयान आयली गोंयान तिचे रेप जालो आनी मागीर तिका खंय तरी फोर्स केलें की ती तूं कंप्लेंट घालूं नाका आनी तिका परत धाडलो आतां ही केसी कित्या खातीर म्हणून हें घडलें अशी की तिजेर रेप जालो ती येयल्ली काम करपाक एका एक स्पा आनी मसाज पार्लर आसा तितून काम करपाक आनी तशेंच लविन्यान सांगलें की अशे जे धंदे चलता जेच्या खातीर ताका आमी म्हणटा फ्लॅश ट्रेड आनी तेजे कितले केसीस ह्या फाटल्या 10 वर्सांनी रिपोर्टेड आसा तेंचो तुमकां फिगर तेंच्यांनी दिलो आनी हे फक्त कलंगूट बेल्टा खातीर आनी बाब विवेकान सांगलें की कलंगूट ह्याच वाठारांत कितले अशे इल्लिगल स्पा मसाज पार्लर्स आनी डान्स बार हे धंदो चालू आसा आतां हे फक्त एका वाठाराचीच गोश्ट ना
पण पणजेचेच एग्जाम्पल घेवया. पणजे सारख्या ह्या सिटीन 40हून जास्त स्पा चालू आसा. कितले लोक काय स्पाक वयता आसतले अशें तुमकां दिसता? असो प्रश्न पडटा आमच्या मनान आनी तकलेन की बाबा दीस रात कोण स्पा आनी मसाज करपाक वयता. हे बिझनस चलतात तरी कशे? चल, कालची एक केस त्या अक्युज्डाक अरेस्ट केला, इन्व्हेस्टिगेशन कितें तें घडटलें. पण आमकां प्रश्न पडटा की ह्यो फ्लॅश ट्रेड नाले अशी जो धंदो चलता तो कसो चलता आनी कोणाच्या प्रोटेक्शनाचेर चलता. आतां जेन्ना एक स्पा, एक डान्स बार बी आमी म्हणटात पळय, एक मसाज पार्लर, तेका रुल्स आसता चलोवपाक. रुल्स कितें? तांकां पुलीस लायसन्सीस लागता, तांकां रुल्स आसता हेल्थाचे लायसन्स लागता, NOC, तांकां लेबर डिपार्टमेंट, बाकी सगळे गोश्टी आसता तेंचे तांकां परमनंट लायसन्सीस नाल्या टेम्पररी लायसन्सीस वीच वील बी अप्रूव्ड अशें लागता. थोडे रुल्स आसा की क्रॉस मसाजीस अलाउड करूंक जायना असल्या मसाज पार्लरान. पण हे सगळे खरेंच लिगल चल्लां? मॅक्झिमम हितुरले आसा पळय ते इल्लिगल आसा. आनी जशें बाब विवेकान सांगलें तशें थोड्या वर्सां पयलीं कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की जितले इल्लिगल असले धंदे चालू आसा ते बेगींतले बेगीन सील करपाचे. पण आयज वचून पळया ते सील जाल्ले आसा, 2 दीस बंद करतात आनी मागीर परत चालू जाता. आतां जेन्ना बर्च फायर केस जाल्ली तेन्ना सुद्दां व्हडले सरकारान सांगले सगळे हितून ऑडिट करतले, सील करतले. 2 दिसाचें नाटक केलें. तशेंच जेन्ना ही ऑर्डर आयिल्ली 2 दिसाचें नाटक करून एक 5-6 बार आनी मसाज पार्लरांक सील केला आनी आतां वचून पळया तितलेच आसा. हांवें तुमकां पणजेचेच सांगलें एक 40+ आसा म्हणून. कलंगूट जाल्यार हिशोब ना. घरांनी बारीक बारीक जाग्यांनी बिल्डिंगेनी खबर ना थंय सुद्दां पार्लर, मसाज पार्लर, स्पा अशे डान्स बार चालू आसात. सो आमकां एक प्रश्न पडटा की हांकां मदत कोण करता? हांकां पुलीस प्रोटेक्शन आनी पॉलिटिशियन प्रोटेक्शन मेळटा काय? ह्यो आमकां प्रश्न पडटा. आनी ह्यो जो पणजे बिझनस चालू आसा स्पाचो आनी मसाज पार्लरांचो तो कसिनोक लिंक आसा अशें आमकां दुबाव आसा. आनी आसाच म्हणटा हांव, दुबावूच ना. कसिनोज इतले घातला ते सगळे थंय कसिनोंच्यो गाडयो ह्या सगळ्या पार्लरांनी वयता आनी कोण घेवपाक येता मसाज आनी रातचे जशें विवेकान म्हटलें तशें कोणाक जाय आसता रातचे मसाज आनी स्पा. सो हे जेन्ना आतां इल्लिगल सगळे स्पा बंद करपाची ऑर्डर आयला आसतना तेन्ना सुद्दां हे चालू आसा जाल्यार जबाबदार कोण? हेच्या खातीर फ्लॅश ट्रेड जाता, बायलांचो भुरग्यांचो वापर जाता आनी इल्लिगल धंदे तेज्या खातीर प्रॉस्टिट्यूशन जालेत, गॅम्बलिंग, ड्रग्स हे सगळे चालू आसा. आनी क्वेश्चन आसा आमकां की ह्या सगळ्या स्पांचे ऑडिट जाता? लिगल जे प्रोसिजर्स फॉलो करतात ते हेंचे काय लेबर कमिशनाचे, हेल्थाचे सगळ्यांचे NOC आसात काय ना? मागीर इज देर एनी कॉर्डिनेशन बिटवीन पुलीस, टुरिझम डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट आनी लोकल बॉडीज? हे सगळे जाता एक सिस्टमाचो फेलियर आसा. त्यामुळे पुलीस जर डिसायड करता न्हू जाल्यार एका देवळा भायरचे चप्पल सुद्दां कोण चोरी करूंक शकना. पण आयज आमकां खरेंच एक हेल्पलेस कशें दिसता आयजची जनता हांगची, नाल्यार पुलीस स्वता हेल्पलेस आनी बेबस म्हणटा तशें जाल्लें आसा की तांकां आपली ड्युटी करपाक कळना नाल्यार कोण तरी तांकां प्रेशर करता की बाबा हे तुमी करपाचें ना. म्हणजे कितें? सगळो ह्यो बिझनस चलता पळय तो एक सारको नेक्सस चालू आसा. तो नेक्सस कोण कोण इनवॉल्ड आसा हे फायंड आवट करपाची गरज आसा. सो आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेन आमचे थोडे डिमांड्स आसा. एक म्हणजे जस आतां हे सांगलें म्हणून म्हाका एक मुद्दो मांडूंक कसो दिसता. काल भाजपचे माननीय अध्यक्ष श्री दामू नायक यांच्यानी एक स्टेटमेंट केली की कारापूरचे प्रोटेस्ट हे आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर जाता चालू आसा म्हणून गोंयचे नावाची बदनामी जाता. हे दामू नायक म्हणटा. तर म्हाका विचारूंक जाय तांकां, जी महिला फाटले 100 दीस जाली बसलात
तुमी जे गोंयचे घट्टण करपाक फुडें सरलेले आसा ते गोंयाक खंय तरी राखूंक जाय आनी गोंयची अस्मिताय राखूंक जाय म्हणून जी आंदोलन करता तितून बदनामी कशी जाता काय ह्या म्हाका दामू नायकाक विचारूंक जाय. आनी हे जे चल्ला धंदे, हे जो रेप चल्ला आनी अशे कितले तरी डान्स बार आसा गोंयान, हे पळय अशें तुमकां मेळटले इंटरनेटाचेर पळयत जाल्यार. हे पिक्चर्स पयशे उडयतात अशे आनी डान्स चालू आसा. आनी अशे खुबशे अश्लील पिक्चर्स तुमकां मेळटले आनी ते म्हणटात की गर्ल्स हाव विल यू रेजिस्ट दीस, आनी ते म्हणटात गोवा ट्रीप विदाउट ग्रुवींग इज इल्लिगल. सो हे जेन्ना चलता जाल्यार हितून नांव बदनाम जायना काय अशें म्हाका भाजपच्या अध्यक्षाक विचारूंक जाय. खंयच तांकां दिसना मनांसून की बाबा आमची आयज महिला भयण्यो भुरगे रस्त्यार चलता तेन्ना सेफ ना. तर खंय एक्चुअल तेंच्यांनी पळोवंक जाय पळय, इंट्रस्ट घालूंक जाय थंय ना. तांकां दिसता की जी गोंयांक प्रोटेक्ट करपाक भायर सरला ती आयज गोंयचें नांव बदनाम करता. आनी एक फाटल्या वर्सा 2025 स्टेटमेंट केल्ली कोणी डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरान की गोवाचे टुरिजम रेट खाली वयता, सकयल देंवता. कित्याक तर क्रायम रेट वाडला म्हणून. खुबशे रेप केसीस जाता, मर्डर जाता, ट्युरिस्टांचेर अत्याचार जाता. आनी हे आमी म्हणना तर हे CM म्हणटा. आनी हे टायम्स ऑफ इंडियान येयल्लेलो CMाचो स्टेटमेंट. सो CM प्रमोद सावंतान एक तर आपल्या भाजपच्या अध्यक्षाक सांगूंक जाय की बाबा गोंयची बदनामी हे पळय आमचे कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आनी सिस्टम जो पळय फेलियर जाला तेज्या खातीर जाता आनी कोणा खातीर न्हू. आनी ही जी असली केसीस जाता पळय, आतां ही जी कालची रेप केस जाली आनी बाकीची थंय आमी पळयलां सद्दां जशी 85 year old बायलेचेर जालें, जशे स्पेशल चायल्ड भुरगो म्हापसाचो तेजेर मॉलेस्टेशन अटेम्प्ट जाली, 2 स्कुलाची चलयो रस्त्यार चलतना तांकां मॉलेस्टेशन अटेम्प्ट जालें. ही जेन्ना केसी जाता म्हाका विचारपाचें कशें दिसता भाजपच्या महिला मोर्चा, खंय गेली तुमची नारी शक्ती करून बोवाळ घालताली ती. काल 100 दीस आझाद मैदानार जाले म्हणून बायलां थंय बसून रडटाली जाल्यार तुमी खंयूच दिसूंक ना. सो हे जेन्ना मेन मुद्दे आसता पळय तेन्ना हे भाजप पक्ष आनी हो सरकार कांयच करना आनी खंयच आमकां ही महिला दिसनात. आनी नारी शक्ती म्हणणारी ती नारीचो असलो प्रश्नच येयलो काय ती घेवंक सोदना. अशें आसूंक शकता की जी भायर रस्त्यार दिसणारी भाजपची महिला मोर्चा जी एके काळेन एलिगेशन्स करताली, अक्यूज करताली, रेप जाले काय आनीक कितें रस्त्यार दिसताली बोवाळ घालता आसतना, ते म्हाका दिसता तेंचे आयज जे बॉस BJPन आसात पळय तेच रेप अक्यूज आसता म्हणून काय ती काय बोवाळ घालना अशें दिसता म्हाका. पण हे सगळे आतां जे स्पा आनी हे जे मुद्दे आसा तेजेर आमचे डिमांड आसा की अशी केसी फुडें घडूं नये. म्हणजे जे आतां तिजेर एक बायल मनीस आयली ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा म्हण, सो आमी तेजेर आनीक कमेंट करूंक शकना. पण हेजेर आमकां कळटा की अश्यो कितल्यो केसी आसतल्यो. सो आमचे डिमांड आसा की एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. इल्लिगल जो ह्यो स्पा, डान्स बार, मसाज पार्लर चल्लात तेंचेर खंय तरी वॅलीड लायसन्सीस आसा काय ना हे पळोवन ऑडिट जावंक जाय आनी हे रेग्युलर ऑडिट जावंक जाय. गव्हर्मेंटान ऑफिशियल लिस्ट जाहीर करूंक जाय की कितले लिगल तेंच्यांनी लायसन्सीस प्रोवायड केल्लेच डान्स बार स्पास कितें आसा जाल्यार. एक्चुअली लिगल म्हणटा ते डान्स बार आसूंकूच शकना, पण बाबा तेंच्यांनी जे अप्रुवला दिल्ले तेंचे लिस्ट तेंच्यांनी जाहीर करचे हे मागणी आसा. आनी सेक्युरिटी खातीर कॅमेराज, इन्स्पेक्शन्स, सेक्युरिटी गार्ड्स, विमन पुलीस पर्सनल हे आसूंक जाय. आनी तशेंच एंटी ट्रॅफिकींग, ह्युमन ट्रॅफिकींग जे लॉज आसता ते स्ट्रेंथन करूंक जाय, स्ट्रिक्ट करूंक जाय. आनीक विमन आनी चायल्डाक ह्या दृश्टीन म्हणजे फ्लॅश ट्रेड हितून कशें आनीक प्रोटेक्ट करूंक शकता तेजे लॉज सरकारान करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता न्हू हे क्रायम जायतूच आसा गोंयान. ते महिला काँग्रेसीन कितलेदा, यूथ काँग्रेसीन सगळ्यांनी इश्यू घेतलेले आसा. पण सरप्रायझींग गोष्ट, प्रश्न चिन्ह जो निर्माण जाता पळय तो ह्या सरकाराचो एटिट्यूड पळोवन तांकां अशें दिसता की हे कांयच न्हय, हे नॉर्मल, हे घडूंक जाय. ह्यो एटिट्यूड जो पर्यंत चेंज जायना पुलीस तशें बदलचे ना आनी आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनूच सारकें येवचें ना. सो
खंय तरी आमची मागणी आसा की हे सारकें जावन जाग्यार पडूंक जाय. थँक्यू. कितें कितें सो आमी इशू परत परत मांडत आसा आनी आमी आतां फक्त इतलेंच सांगतली, लोकांक तुमच्या माध्यमांतसून आतां अप्रोच करतली की हे जे सरकार इनकेपेबल आसा आनी जी होम मिनिस्ट्री इनकेपेबल आसा तांकां तुमी फुडल्या टायमार आनी मतां घालपाची ना. हे पयलीं लोकांचे कडेन मागणी आसा. सेकंडली होम मिनिस्टरान आपल्याक जी गोश्टी जमना पळय ती काडून कोणाक तरी दुसऱ्याक दिवप, नाल्यार एटलिस्ट स्टेप डावन तरी करप आनी रिजायन जावप. आनी दुसरें हे आमी डिमांड सांगला ते तुमी इम्प्लिमेंट करूंकूच जाय. सरकार करना म्हणजे कितें? आनी हेजेर आमी प्रोटेस्ट केल्लेले आसा आनी वेळ येत जाल्यार परतूय आमी आंदोलनां करतली, पण सरकारान कॅमेराज आनी सेक्युरिटी विमन फोर्स हे करूंकूच जाय. एक हेल्पलायन आमी डिमांड केल्लेली लास्ट टायम आनी ती हेल्पलायन डिमांड केल्ली ती जाला केन्ना अशें विमन क्रायम जावपाचे. सो अशे गोश्टी गरज आसा एस्पेशली इन दीस लायन. पिंक फोर्स खंयूच एक्टीव ना, म्हाका जाल्यार दिसना. तुवें पळयला गो बाय? आमी केन्ना कोणी पळयला पिंक फोर्स? पिंक फोर्साचे खंय जीपी पळयात ते हे आसता पळय तेंच्या पळय दिसत ना. ते मोबायलार आसता 24/7 बसून. म्हणजे इवन दो दे आर ऑन शिफ्ट ऑल्सो त्यांची ती फक्त मोबायल घेवन आसता, ती गेमी खेळटा काय ती चॅटिंग करता काय ती इंटरनेटार आसता ते खबर ना, पण ती मोबायलार दिसता. मॅडम आता तुम्ही म्हटले आम्ही लोकांक सांगतले तुमकां वोट कर नाका म्हणून, पूण आता गेल्या 2 इलेक्शनांनी लोकांनी दाखयलेले तेंका वोट करूंक जायना. पूण लोक तुमच्या तिकेटीचेर कॅन्डिडेट इलेक्ट जाता आनी ते सायडीक वयता, तुमी तेजेर कितें करतले? अरे हेजेर आमचे आतां कितले लिडरांनी उलयला मरे. तुम्ही परत प्रश्न जाणा पण तू डायवर्ट करून टॉपिक असो म्हणटा तरी आसतना हय आमी इशू घेता, पण हे बदल घडटलो इतलो आतां तुमकां सांगता. आय कंप्लीट डिस्कस. म्हाका खबर आसा की आतां हो बदल घडटलो आनी जावपाचो आसा. कितें पास जालें तें जालें. सेकेंड, तुम्ही जेन्ना प्रश्न करतात पळय, जे आतां हेज्या पयलीं आमी इंटरव्यूआन दिल्ले आसा, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान कालूच इंटरव्यू दिला, हे जे कोण डिफेक्ट करून दिल्ले गेल्ले आसा पळय तांकां कांय लोक ह्या टायमार निवडून हाडना. हेज्या पयलीं जाल्लेले आसा आनी जेन्ना डिफेक्ट जावन वयता पळय तांकां तुमी जेंच्या घरान चोरी जाता पळय तांकां ब्लेम करता. तुमी फुडल्या फावटी प्रश्न सरकाराक करा की बाबा तुमच्या कडेन कॅपेसिटी ना, आपले इतले आमदार घेवन इतले पयशे आसा, सरकार तुमचें चलता इतली वर्सां तरी कॅपेसिटीच ना की आपले मनीस काडराचे घालून थंय निवडून हाडून सरकार करपाचें. तुमकां दुसऱ्यांची गरज कित्याक पडटा? सो ह्यो प्रश्न हांव उलटे तुमच्या माध्यमांतून भाजप सरकाराक करता की जे चोर येतात पळय आनी एक घर लुटून वयता ते चोराक प्रश्न करपाची गरज आसा, नात की मनशाक जेंच्या घरान चोरी जाता. चोर केन्ना जोडटा घर जेन्ना पुलिसींग सारकें ना, हो कोणाक तेका धरतले लॉ एंड ऑर्डर सारकी ना. आतां फॉर एग्जांपल आतां तुमी म्हणटा तेन्ना रुलींग केन्ना स्ट्रॉंग जाता जेन्ना ऑपोजिशन वीक आसता पळय तेन्ना. सो हिंगा तो ऑपोजिशन कितें करता हितून? खंय रे आमी ऑपोजिशनच सगळी बरें. आतां म्हाका सांगा, हांवें तुमकां म्हटलें इतले इश्यूज जाले, इतले इश्यूज आतां चालू आसा. कारापूर सर्वंटचो इशू चालू आसा, रुलींग दिसता तुमकां थंय? इतले क्रायम रेट जाले, रुलींग तुमकां खंय दिसली भितर? चोऱ्यो जाल्यो, रेप जाले, डकॉयटी जाले, नीट एग्जाम पेपर लीक जाले. फॉरगेट मनशांक सोडूनच घाल, देवाक सुद्दां सरकारान धरूंक ना. राम मंदिर चोरी जाली आनी सगळे चोरून व्हेले जाल्यार हांगा सरकार खंय दिसता? ऑपोजिशन आसा पळय तेच प्रश्न घेत आसा सगळ्यांचे आनी ऑपोजिशन म्हणून आमी स्ट्रॉंग रोल प्ले करत आसा. तुमी कालची आमची जर लिडर ऑफ ऑपोजिशनाची इंटरव्यू पळयत 2 चॅनलान दिला, तेज्या पयलीं आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट सुनील कवटणकर यांच्यानी इंटरव्यू दिला आनी आमचे जे प्रश्न आसा पाटी फुडें कशी वयतली, कितें काम करतली आनी कशी लोकांचे आमी ह्या टायमार विश्वास जिखतलो हेजेर सगळे तेंच्यांनी आन्सर दिल्लेले आसा आनी आमचे लिडर्स ते काम करपाक आसा. ना पण आमी आंदोलनूय करता मरे. कशें रे कितले जाले मरे. काल आमी अंजुना, बरें चल दिसूंक ना तांकां सांगया, काल आमी अंजुना पुलीस स्टेशनार आंदोलन केलें. कित्याक सांग? बिग बी कसिनोचो चिट्टी बाबू घंटा म्हणून आसा, तेणी चोरी केला, लोकांक पयशे दिवंक ना म्हणून आमी आंदोलन केलें. डे इन डे आउट आमी रस्त्यार आसा मरे.
कोण दिसता म्हाका सांग जाल्यार कशें रस्त्यार आसा आंदोलनां करता हय हय सो हेजेर आमी करतली आतां सो वी आर ऑल्सो डिमांडींग फ्रॉम सरकार आनी आमी हेजेर सुद्दां तुमकां तेंच सांगलें ना हांवें गरज पडल्यार आमी रस्त्यार देवन आंदोलन सुद्दां हे टॉपिकाचेर करतले कालचे तुमच्या आंदोलनाचे FIR रजिस्टर झाले तेंच्यांनी आमकां 2 दिसाचो टायम मागला सो आमकां सांगला आमकां 2 दीस दी ते डिस्कस करून करतले सो आमी परत परवां वयपाचे आसा थंय पण आमी फॉलोअप करतली 16 people have complained over there. Those 16 people within 2 days they will get an action taken report individual they will be given. अशें सांगलां. जे पत्रावन इचारले पळय की ह्या गव्हर्मेंटाचो सरकाराचो तो BJPचो ह्यो तो हे ऑपरेटूच तो हे करता ते तांकां जाय आसले ते ऑपोजिशन वीक जाल्ले म्हणून ते फोडून घेवन गेले आतां हे प्रश्न हे पळय आमदार गेले पळय तांकां इचारल्यार बरें कित्याक दे वील बी द बेस्ट पर्सन टू आन्सर म्हळ्यार स्वताक तरी हांव सोडून दुसरे पार्टीन वयता जाल्यार म्हाका प्रश्न पडोंक जाय तो आनी इफ आय एम गोईंग इफ द MLA इज गॉन ना हे रिपीट जायना म्हणून आतां पळय ऑफकोर्स देर इज अ गॅरंटी ह्या टायमार आमी कोण डिफेक्टराक भितर घेवपाचे आमच्यांनी ठामपणेन सांगला की डिफेक्टरांक घेवपाचे ना ना सो तेच हितून म्हणटा हांव सांगता तुका पात्रांव जेन्ना पळय आमी फेस दितले वी आर गोइंग टू गिव गुड फेसीस एंड न्यू फेसीस एंड लॉयल फेसीस टू द पार्टी हे PCC ऑल्सो हॅज आतां जरी तो ते आतां तरी पूण हांव फुडें सांगता तुका ते फोडून वयता पळय तेजेर प्रश्न चिन्न पडटा की हे फोडून वत्ता गो हे ते कितें ते बॅगेज दिता काय कितें हे भेकणान वत्ता ते आतां ते आमदारांक आतां ते गेले न्हू ते आमकां सांगू ना कित्याक गेले पळय ते तुम्ही जाणा आसतले न्हू तुमी तिकेट कशें दिता आनी ते कित्याक आतां कितें शुअर जातलो ऑफकोर्स 100% तुम्ही पळय मरे हांव कितें म्हणटा तुम्ही म्हणटा न्हू ऑपोजिशन वीक आसा तुम्ही रिजल्ट पळया लोकसभा इलेक्शनाचे म्हाका दिसता पळया एक MP येयला लोकसभा इलेक्शनात कलंगुटाक लीड मेळ्ळा आतां कांदोळी सरपंच पंच जालो सो तशें चालू आसा पळय आमी मरे वी हॅव इफ हेंकां आमी सांगला ऑलरेडी थ्रू यू ऑल वी हॅव टोल्ड दॅट दीस इज द इशू जरी तर येता ते दिसांनी आमी एक्शन जायना जाल्यार आमकां कळटलें जायना म्हणून देन वी वील गो डिपर वील फायंड आउट बाबा आमी गुगलार वचोन ते स्पा म्हणून धामतेले आनी थिंगा कितले येता टाट करून 24 hours तेंचे लिस्ट करतले आनी वील बी फोर्स्ड टू गो टू नॉक ऑन देयर डोर तेंचे दारार मारून विचारचें पडटलें बाबा कितें चल्लें हें तुजें कितें सिस्टम आहा 24 hours ओपन दवरपाक जरी तर पुलीस आपलें काम करूंक शकना टू कर्ब द ऑपरेशन्स आनी अथॉरिटीज आर नॉट गोइंग टू डू देयर जॉब्स आमकां सामान्य लोकांक देवचें पडटलें पार्टीक देवचें पडटलें थिंगा बाबा तांकां पर्सनली वचोन विचारपाक तेंचे नांवां काडचें पडटलें हे कोण हे वर्मा शर्मा जैन फेन काडचें पडटलें हे पळय डान्स बार चलयता पळय ते आनी हेंचे लिंक्स हूंय आहा वेदर दे आर लिंक टू एनी आउटसायड BJP मिनिस्टर म्हळ्यार ते प्रत्येक स्टेटान BJPचें सरकार आहा तेंचे मनीस आनी तेंचे कनेक्शन आहा काय थिंगा आनी ते तांकां हिंगा धाडटा की बाबा तुमी वचोन हें करा म्हणून फंडींग उबें करा म्हणून जावंक शकता न्हू यू नेवर नो म्हणजे 40+ स्पा हय सगळे इल्लीगल आहा मॅक्झिमम म्हाका सांग स्पा म्हणटा ते बिझनसाकूच पयलीं खुबशे लायसन्सीस लागतात आनी खंयचेच सगळ्या स्पां कडेन हेल्थ NOC आनी हें आसा अशें ना लिस्ट काडून जाल्यार तुमकां फूल हांव दिता पण भितुरले मॅक्झिमम इल्लिगलूच आसा लीगल ना कोण पॉलिटिकल आहा हांव म्हणटा हांव अक्यूज करता की देर कॅन बी पॉसिबिलिटी एंड वी फील दॅट दे हॅव फूल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एंड पुलीस प्रोटेक्शन नाल्यार चलतले कशें इल्लिगल स्पा I am saying talking about the possibility. There is a possibility म्हणटा तूं म्हाका सांग हांगा चोरी चल्ला आनी पुलीस स्टेशना फुडें कितें चल्ला पुलीस दोळे धापून बसतले बेश्टे अशेंच इल्लिगल चल्लाले तांकां वचून काडटले न्हू सोदून सो तेज्या खातीर म्हणटा देर इज पॉसिबिलिटी दॅट दीज हॅव सम गूड प्रोटेक्शन कळ्ळें तांकां गॉडफादर आसातूच म्हणून हें चलता न्हू नाल्यार इल्लिगल धंदो चलूंकूच कसो शकता आतां आमी कालचो इशू घेतलो अंजुनान जो ह्यो बीग कसिनो ओनर आसा तेजे कितलेशेच